नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या राजकारणात। आज आम्ही आसात सालिगांव आणि आमच्या बरोबर TMCचे जे कॅन्डिडेट आहात ते आसात सर भोलानाथ गाडी साकळकर। सर स्वागत तुमचे। नमस्कार, म्हाका एक सांगात पयलीं म्हणजे प्रचार कसो चल्ला तुमचो? आम्ही आता जाले 15 दीस जाले आम्ही डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू केल्लें आसा आणि आम्ही पयलां आमकां घरा घरा वयता थंय बरो प्रतिसाद मेळटा। ते म्हणटा तुमच्या सारके लिडर जे सदांच आमचे बरोबर घरान आसताले, येताले, एकामेकाक विजीट करताले, आमच्या कसलेय फंक्शनाक जावं कसलेय डिफिकल्ट टायमार तुमी येतात, आमची विचारपूस करतात आणि आयज तुमी आमचे एक लिडर म्हणून फुडें सरोंक शकतात। आमी तुमचे खूब मना पासून स्वागत करता अशें म्हणून प्रत्येक घरान सांगतात। सगळ्यांक एकूच प्रश्न आसा, कारण कितें आसा BJP आसूं, काँग्रेस आसूं आणि मागीर थळावे आनी पक्ष आहा, गोवा फॉरवर्ड आसूं किंवा अशे आहा पक्ष, हे सगळे MGO आसा, हे पक्ष सगळे सोडून आता टायप आहा ती वेगळी गोष्ट। जो पक्ष हालींच गोंयान आयला, म्हणजे एक 4 ते 5 म्हयने जाले गोंयान आयला, TMC, ताका जॉईन जावपाचो कसो तुमचो विचार जालो? कितें जालें, आमी पयलीं एके पार्टीन आसले आनी निस्वार्थान आमी काम केलें, काम करीत आसलो, कंटिन्यूस आमी 7-10 वर्सां ही काम केलें ते पार्टीचें। पूण जेन्ना आमकां कळोन चुकलें की ही पार्टी आहा पळय, ही शेकी आहा, ही कोणाच्या गळ्यान बांदता पळय तशें बांदून आपले दायें बांदता कोणाच्या गळ्यान, तशें तेंचें लास्ट मुमेंट कितें केलें, आपल्या कडसून काम करून घेतलें। काही भुरगे म्हणटा बोला तुमी जी पार्टी आहा पयलींची ती ऑक्सिजनाचेर आसली म्हणटा, तुमी म्हणटा सांबाळून ही पार्टी वयर काडली, आतां तांकां दिसता म्हटल्यार आतां हेचे पयशे मेळटले जावं आनी कितें तरी मेळटलें दिसता, अशें तेंचें प्लॅनिंग आसूंक शकता। त्या प्लॅनिंगा प्रमाणे म्हणटा तेंच्यांनी धांव मारले आनी दुसऱ्याक म्हटल्यार प्लांट केल्लो आहा। म्हणून हांवें चिंतलें ही पार्टीन आनी रावन फायदो ना, लोक आमकांय तेच लेबल लायतले, हे हांवें पार्टीसून तेवटेन धांवता म्हणून हांवें स्वता 2 पावलां पयस रावन रिजायन दिली पार्टीच्यान, वगी रावलो। पूण वगी रावना फुडें हांव वगी घरा रावलो, पूण ते पळय आमचे आयपॅकाचे आहा ते घरा येयले, 5 तरी फावटी येयले घरा, म्हणलें म्हाका तुमच्या सारको लिडर जाय। आमी म्हणल्यार सर्वे केला, आमी प्रत्येक घरान सर्वे केला आनी प्रत्येक लोक म्हणटा म्हणून जाता इतले बोला गाडीक तुमी घेया। बोला गाडी जो आहा जो प्रत्येक लोकांक खंयच्याय टायमार खंयचोय प्रॉब्लम रात आसूं दीस आसूं हो पावता आनी पावल्लो आहा आनी अशेंच काम तेजें चालू आहा। तो निस्वार्थी आहा आनी तो इंडिपेंडंट आसलो पासून पयलीं जाल्यार कोणी पार्टीन नासतना पासून काम करता आनी आजुनूय काम करीत आहा। ताका तुमी घेयात आनी तो तुमची ही जी सीट आहा ते तुमचे तो हाडूंक शकता, कित्याक ताका लोक आहा, लोक प्रतिनिधी आहा। म्हाका दिसता एक म्हयनो फाटीं तुमी आतां जॉईन जालो। हय, म्हयनो फाटीं तुमी 15 दीस फाटींच तुमी आनी खंयच्या पक्षाचे बद्दल बरें सांगताले किंवा हें करताले, लोकांक सांगताले। जेन्ना तुमी परत TMC घेवन वता लोकां म्हऱ्यान, तर लोकांक कन्विन्स करप, तांकां सांगप की बाबा हो पक्ष न्ही हो पक्ष बरो, कितकें इजी पडटा आनी कितकें हार्ड पडटा? ना बरोबर, हें तुमचें सारकें आहा। कितें आहा, आमी जेन्ना आतां लोकां कडेन वयता, पयलींच्या पक्षाच्या बाबतीन उलयल्या, लोक म्हणटा बरें केलें, कित्याक आमकां कळ्ळां म्हणटा हे दोनूय पार्टी आहा पळय ते एकूच, हे म्हणटा एकच बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर म्हणटा, फ्लॉक्स टुगेदर, हे म्हणटा सेपरेट न्हू, एकाच म्हणजे पाखाचे लोक, हे एकाच पाखाचे एकदांच उठ्ठले म्हणटा एक वांगडाच रावन, तेन्ना हेंचेर विश्वास ना म्हणटा। आमकां म्हणटा चेंज जाय आनी तुमच्या सारको लिडर फाटीं सरून भायर सरून येयलो, आमी म्हणटा सगळे लोक आतां आमचे छाती म्हणटा फुडें सरले अभिमानान की हो आमचो लिडर जो आमच्या घरा कडेन येवपी, आमची विचारपूस करपी, आमची खबर घेवपी, आयज येवन आमकां बरें जालें म्हणटा। आमकां तुजे कडेन येवन सांगपाक आमकां बाबा आमचो भोला आहा, भोलानाथ गाडी आहा, आमची कामां जातलीं, आमी केल्लीं आहा आनी करतलो, अशे लोक म्हणटात। पक्ष जेन्ना एंट्री जाली पक्षाची TMCची, खूब अशे बोवाळ जाले, म्हणजे तांच्या बद्दल वेगळे वेगळे कितें कितें तर्क आयले। पण जेन्ना आतां तुमी जशें म्हणलें, तुमी एक्सप्लेन करता की लोक खुश आसात, तातूंतच आतां तांणी तेंच्यो त्यो 3 स्किमी हाडल्यात, ज्यो TMCच्यो 3 स्किमी आसात, त्यो गोंयकाराक कितपर्यंत उपयोगी पडूंक शकता किंवा ताचो वापर किंवा यूज कितको जावंक शकता गोंयकाराक? बरोबर, ह्यो ज्यो 3 स्किमी हाडल्या पळय न्हू, आतां आमी पळयल्या, आतां पयलींच्या पार्टीच्यो आहा पळय स्किमी, त्यो सारक्यो इम्प्लिमेंट जायना, लोकांक पर्यंत पावना। आमी जेन्ना दुसरे पार्टीन आसले, आमी स्वता म्हाजी बोटां फोडून घेतल्या लोकांक लागून, ते बायलांचे महिलांचे पयशे येना म्हणून झगडोन तांकां पयशे दियात, कित्याक दिना, बोट पासून फुटला म्हाज्या जावण झगडोन ते डिपार्टमेंटान वचून बाबा तांकां रायट मागपाक लागून। कितलेशेच महिला येताल्यो बाबा आमचे पयशे आहा ते येना मरे, म्हण ताका लागून म्हणटा हे पयशे आपली वर्सां भरता जावंक शकतात, पूण लोकांक जे आश्वासनां दिलां हेंच्यांनी, आमी तुमचे पावता, तुमच्या पर्यंत पावन तुमची सेवा करता, तुमकां टायम टू टायम पयशे दिता, पूण ते तांकां टायम टू टायम मेळना। पूण ताका लागून आमचे पार्टीन जे TMCन आयज जे प्लॅनिंग केलां लोकां पर्यंत पावपा पर्यंत, ते म्हाका दिसता खरोखरच लोकांक गरज आहा। आयज लोकांची कोविडाक लागून लोकांची इतले परिस्थिती बिकट जाल्या, खावपा जेवपाची पासून परिस्थिती वांदे जाल्ले आहा आनी ते हितूनसून आयज
जर आमच्या पार्टीन ह्या लोकांची सेवा केली, लोकांक जर थोडे आपले कडसून कंट्रीब्यूट करून दिले, जी आम्ही सेवा करपाक थारायल्ली आहा 5,000ची प्रत्येक म्हयन्याक दिवपाची, जर आमचे सीट दिले जाल्यार हे 100% म्हाका दिसता आमचे जे आहा पळय ते आमची पार्टी आहा ती ह्या लोकांचे जे पळय विचार थारायल्ले आहा ते दितले. तशेंच युथाचो प्रॉब्लम, आमी पळयला यूथ आहात ते आयज बेकार भोंवतात. काही जाण नाका त्या व्यसनान पडल्या, काही जाण ड्रग्साच्या सोऱ्याच्या अशा व्यसनान पडल्या. कित्याक कांय कोण दिता काय म्हणून पळोवन रावतात. आनी आतां कितें बाकीचे पयलींचे लिडर पळयले आमी जाल्यार ते कितें करता, अशे लोकांक त्रासान घातलेले आहात कांय कडेन, पूण लोकांचे सेवेक रावंक ना. म्हणून आयज म्हाका दिसता आमचे पार्टीन जे थारायल्ले आहा भुरग्यांक जे लोन दितले म्हणून 20 लाखाचे आनी त्याचे वर 4% इंट्रस्ट घेतले, ही म्हाका दिसता स्कीम भुरग्यांक फायदेशीर आहा. कित्याक जॉबां गव्हर्मेंट मेळटली 100% गॅरंटी ना, पूण धंदो तरी करून पोट भरतले आनी आवय बापाचें नांव राखतले इतलें म्हाका गॅरंटी दिसता. तुम्ही इश्यूज काढले, इश्यूज आसा पुष्कळ, इन्फ्रास्ट्रक्चरल म्हणटा तुम्ही हांगा कांय जालें ना. बेजीक एम्युनिटीज अशें उदकाचें म्हणलें तुमी, किंवा अजून कितें जॉब्साचें म्हळें, हें जालें ना. जेन्ना तुमी आतां लोकां मेरेन वता, लोक तुमकां सांगता की हे इश्यूज आहा, हे इश्यूज आहा, तुमची कितें तरी स्ट्रॅटेजी आसतली की तुमची कितें प्लॅनिंग आसतलें बा जेन्ना हें जावना तर हांव जेन्ना जिखून येतलो तेन्ना कितें तरी करून दाखयतलो, जाल्यार तुमचे कितें स्ट्रॅटेजीज आहा काय कितें? हय, म्हाजे स्ट्रॅटेजी म्हणजे आतां आमी एक प्लॅनिंग केल्लो आहा आमचे पार्टी हितूनसून ते भुरग्यांक लागून 20 lakhs दिवपाची आमी प्लॅनिंग केला. त्याचेर आमी वर्कआउट करतले. आनी हांव सजमाता मेन से म्हणजे कितें आमची पार्टी तशे लोक आमचे आहा न्हू, ते लोक आमकां वोट दितले, आमची पार्टीक जिखून हाडटले. आमचे जे एलायन्स आहा MGP आनी आमी ताका जिखून हाडटले. आनी हे सिटार येयल्या उपरांत ते युथाचे पयलो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचें हांव ट्राय करतलो. कित्याक यूथ आमचे जे आहा आयज रॉंग वाटेन वयता, तांकां सेफ करप ही आमची ड्युटी लिडरांची. सगळ्या तांकां त्रासान घालप न्हू, तांकां गायडन्स दिवप आमची ड्युटी. आनी ते म्हाजे कडेन काम जातलें. आयज म्हाज्या वांगडा खंयच्याय कॉर्नरांसून वच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, बोला आमी तुज्या वांगडा आहा, आमकां तूं जाय आं. कित्याक आमकां पयलीं केन्ना ना प्रॉब्लम जालो तूं येताय, कितेंय कसलें आहलें आमी कितें मागले जोडे दिताय, आमकां तूं जाय, आमी तुमच्या वांगडा रावतले. अशे सरळ भुरगे उलयतात आनी फुडें वयतात. कोण मेळटा वचून आमी कितें करूंक जाय तें करता, पूण तुज्या वांगडा तुका सोडचें ना आमी, अशें उलोवपी आहा. टॅक्सीवाले बाबडे अक्षर धुळीक मेळयल्या हेंच्यांनी, जमनीक पावयल्यात. तांकां कसले मिटर लायल्या ते खबर ना. आनी खंयच्यो गाडयो भायले हाडून घालतात. तांकां दियात न्हू बिजनस. भायले कित्याक आमच्या गोंयच्यो गाडयो ना, गोंयचे भुरगे ना, भुरगे बेकार भोंवतात. तांकां गाडयो तेंच्यो गाडयो आहा पूण तांकां ना बिजनस. भायले गाडयो हाडून आयज गव्हर्मेंटान लायल्या. पूण हेचेरसून दाखोवन दिता हे गोंयच्या लोकांचे सेवेचे ना, हे आपले सेवेचे आहा. हे क्लियर दिसता. तुमकां पासून पयलें आसतलें तुमी गाडयो सगळ्यो भायले आहा. आमच्यो गोंयच्यो एकूय गाडयो ना. कित्याक ना आमच्या गोंयकारांच्यो? भुरगे रडटात आमकां, म्हणटात आमकां बाबा म्हणटा मिटर घालपाची परिस्थिती आमचे कडेन ना म्हणटा. कित्याक आमचे बिजनस टुरिजम सोंपयलें. हांगाय बहुजन समाजाचे एड्युकेटेड ग्रॅज्युएट भुरगे आमचे आयज कितें चलयतात? टॅक्सी चलयतात. कित्याक चलयतात? तांकां जॉब ना म्हणून, गव्हर्मेंट तांकां पयशे इनफ ऑफ हे सेक्युरिटी दिना म्हणून. अशा परिस्थितीन हे भुरगे आमचे आयज त्रास काडटा. आतां जी वर्दळ चालू आहा, इलेक्शनाची जी चालू आसा, तातूंत तुमी उडी मारल्या खरी. पळोवंक गेल्यार बाकीचे जे तुमचे अगेन्स्ट जे प्रत्याशी आसात, तातूंतूय म्हणजे आतांचो जो विद्यमान MLA तो असलो म्हणजे आतां जो आसा, मागीर तशेंच बाकीचे लिडर आसात, म्हणजे मोठे स्ट्रेचराचे जे हे आसा लिडर आसा. सो त्या हातूर तुमी ही फायट कशी पळयतात आनी तुमचे स्ट्रेंथ कितें अशें आहा? ओके, बरो प्रश्न हो एक आनीक आहा. कितें म्हणूंक सोदता हांव तुमकां सांगता. पळयात कितें आहा, आतां ते 3 जाण जे बसल्यात, आमचो एक आदलो आहा जो लोकल हांगासरलो, प्लस आनीक 2 हाडले, 2 आहात. ते एकेच पार्टीचे मनीस आनी हांव जो आहा सेपरेट पार्टीचो मनीस, सेपरेट डिफरंट. एकेच पार्टीचे मनीस आहा पळय, ताका आतां तुमकां एक पॉयंट सांगला, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर. म्हणजे त्याच पाखाचे मनीस उडोवन वांगडाच वयतले. म्हणजे आयज फाल्यां जस्टीस दिवंक रावना ते सेल्फिशपणाक रावल्या. ते आपले सादोवपाक लागल्यात. जावं तेंचो गुरू कोण आहा तो बसून हांकां गायड करता. कित्याक फाल्यां जालें म्हणटकूच परत आहा ते घरा वचची आहा. अशी तेंची परिस्थिती आहा आनी अशें प्लॅनिंग आहा, हें कळटा. आनी लोकूय स्मार्ट आहा. आमकां सांगता हे 3 जाण परत सेम फेदर म्हणटा धांवतले एकाच झाडाक परत घरान. म्हण ते कितें आहा, ते लोकांचे सेवेक ना, स्वार्थाचे सेवेक आहा. म्हणून ते लोकांक जाणलेले आहा, लोक जाणा. ते कितलेय करूं, कितलेय कोणाक दिवपाचें कितें आहा पळय तें करूं, पूण हे फावटी लोकांनी निश्चय घेतला आनी 100% गॅरंटी आहा म्हाकाच हाडटले ते. हांव तुमकां सांगता म्हाकाच हाडटले. कित्याक सांग, आनीक ऑप्शन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन तरी उरोवंक ना. जे म्हणटले म्हणजे चॉयस आहा, चॉयस सोंपयला हेंच्यांनी. कित्याक
तिगूय जाण एके पार्टीचे. बाकीचे आहा तेंचो व्हडलो आवाज ना म्हणटो ते म्हणटा आहा आसोनी सारके आहा जाल्ले आहा. पूण हे 3 आहा पळय बर्ड्स ऑफ द सेम वेदर वांगडाच उडटले, एकाच घरान वयतले परत. कित्याक सांग हे प्री प्लॅन आहा. पूण तेंचो एक प्रॉब्लम जालो कितें जाणा तेंच्यांनी चिंतूंक ना लायफान की भोला गाडी आज TMCचे सीट घेवन बसतलो. कित्याक तांकां पयलीं वचून भंय आसलो म्हणून तेंच्यांनी गेम केली थंयसर. पयलींच्या पार्टीन जे आसलो ते पार्टी कडसून गेम केली तेंच्यांनी. पूण देव बरो आहा आनी पब्लिकाचे नशिबूय बरें आहा म्हणूंक शकता. कित्याक सांग पब्लिकाक आमचे सारके लिडर मेळात. हांव व्हडलो लिडर पूण एक सामान्य मनीस तेंच्यांतलो भितरलो सकयल्या ग्रावंडांतलो जो ग्रास रुटासून भायर सरलेलो मनीस जे लोकांची कळकळ लोकांचे दूख जाणा जाल्लो मनीस हांव जो आहा भोला गाडी जो लोकां पर्यंत पावोंक शकता हे लोकांक खबर आहा. लोकां पर्यंत लोकांची सेवा करूंक शकता हे बी खबर आहा. आनी हें हांव तेमकां म्हाका जेन्ना हे निवडणूक जाल्या उपरांत तुमकां दाखोवन दितलो म्हाजी कॅपेसिटी कितें आहा आनी म्हाजें काम कितें आहा आनी हांव कितें करूंक शकता लोकांक लागून हें हांव 100% दाखोवन दितलो आनी करतलो निस्वार्थीपणान. शेवटाक जेन्ना तुमी प्रुडंटाच्या मिडिया थ्रू तुमच्या वोटर्सांक अपील करूं शकता किंवा मेसेज दिवंक सोदता जाल्यार कितें मेसेज दितले? हांव म्हाज्या तमाम सालिगांवच्या सगळ्या वोटर्सांक सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या मागता येता ते 14 तारखेर 2 फुलांचेर वोट मारून तुमचे जे प्रॉब्लम आहा ते म्हाजे कडसून सॉल्व करून घेवपाचो प्रयत्न करचो. आनी केन्नाय कसो प्रॉब्लम आसलो म्हाका तुमी अवश्य येवन मेळचे आनी तुमचे दूख जावं कळकळ कितें प्रॉब्लम आसा खंयचे टॅक्सीचो आसो कसलो आसो आमी जाता ते ताकतीन तुमच्या बरोबर रावतले इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. मागता परत 14 तारखेर 2 फुलांचेर तुमी वोट दिवन म्हाका जिवंत करचें. देव बरें करूं. तुमचो तुम्ही इतके बिझी स्केड्युलांतल्यान तुमचे थोडो वेळ आमकां दिलो तेच्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं. तुमच्या कॅम्पेनिंगाकूय व्हेरी बेस्ट ऑफ लक. तुमकां हांगा येयल्या बद्दल आनी आमची इंटरव्यू घेतल्या बद्दल हांव तुमच्या प्रुडंट मिडियाच्या सगळ्यांचे काळजांतून देव बरें करूं म्हणटा. अशीच तुमी सदांच सत्वर लोकांचे सेवेक आसतात हे आमी जाणा आनी तुमी सदांच प्रुडंट मिडिया सदांच लोकांचें कार्य आनी लोकांचे विचार पूण घेवन वयतात आनी तुमची ही जी प्रुडंट मिडिया आहा ती अशीच फुडें वयची. देवा कडेन आमचोय बी हें आसा मागणी. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं. तर आमी आज असलेले सालिगांव आनी तुमी पळयताले प्रुडंटाचें राजकारण. पळयत रावात प्रुडंट.